युनिटी मॉलाचो वाद वाढत असा तसो चिमलकारांचो विरोधूय वाढत असा पण या प्रकल्पांचो विषय अजून मेरेन तडीक लागना। सरकार आपल्या वटेन ठाम रावल्यात जाल्यार चिमलकार हो प्रकल्प नाकाच म्हणून हट्टाक पेटल्यात। मजगती आमदार रुदोल्फ फर्नांडिसाच्या दारार थळावे गेल्यार आमदार पुलिसांची ढाल करून लिपतात कित्याक? आमदार आमच्या वांगडा असा म्हणटालो जाल्यार आता परतलो कसो? तिडकल्ल्या थळाव्यांनी आमदाराकूच धारेर धरला। मजगती हो सेंट्रलाचो प्रकल्प ताचे कडेन सगळी मान्यताय आसा। ही केस कोर्टात गेल्या, कोर्टांतल्यान कितें आसा तें जावनी। ह्या प्रकल्पाक हाडच्या पयलीं सरकारान लोकांक विश्वासात घेवपाक जाय, थंय सरकार चुकला। तशेंच आरजीपी हिंसक वागतात अशेंय आमदारान सांगलें। तोयार तळ्याक हांव केन्नाच कितेंच जावपाक दिवचो ना अशें आमदार रुदोल्फ फर्नांडिसान स्पश्टीकरण दिलें। सोशल मीडियावेल्या रिलांक लागून जमिनी विकपाचे प्रकार वाढल्यात। महाराष्ट्रात कांय तरणाटे कोकण वाठार, दर्यो, सैम ह्या सारकिल्लीं थळां रिलांक दाखयतात। ताका लागून महाराष्ट्रांतल्यो जमनी विकपाक लागल्या। ह्या रिल्सांक लागून भायल्या लोकांक ह्यो जमनी विकत्यो घेवप सोंपें पडटा। अशाच रिलांक लागून गोंय लेगीत काबार जाला म्हणून मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे हांणी गोंयचें उदाहरण दिलें। रिल्सांक लागून गोंयच्यो जमनी विकत घेवपाची प्रकरणां सुरू आसा। हाका लागून थळावी संस्कृताय आनी पर्यावरणाक फटको बसला अशेंय राज ठाकरे सांगता। मनरेगाचे नाव आणि येवजणेत बदल करून गरीब कामगारांचेर अन्याय केल्ल्याचे म्हणी गोंय काँग्रेस फुडारी लोहिया मैदानाचेर एका दिसाच्या उपोशणाक बसले। सोनिया गांधीच्या नेतृत्वाखाला गरीब लोकांक कायदेशीररित्या रोजगार मेळोवन दिवपी मनरेगा येवजण काबार करपाचें कारस्थान भाजप सरकारान केल्ल्याचो दावो गोंय काँग्रेसीचे प्रभारी माणिकराव ठाकरेन केलो। मोदी सरकारान मनरेगा नाव बदलून गरीब कर्मचाऱ्यांक दिल्ले कामाचे दीस उणे करून ग्रामीण कामगारांचेर अन्याय केल्ल्याचो आरोप विरोधी पक्ष फुडारी युरीन केलो। जाल्यार सत्ताधारी भाजप महात्मा गांधीजींची लिगसी काबार करपाक उठला अशी खंत दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विर्यातून उक्तायलो। आयतारा नावेलीची ग्रामसभा जाली। ग्रामसभेत साबार विषय चर्चेक आयले। पंचायतीत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसोवचे अशी मागणी थळाव्यांनी दर ग्रामसभेत केल्ली, पण तांची मागणी अजून मेरेन पुराय जावंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी बरोच बोवाळ केलो। तशेंच सरपंचाकूय धारेर धरले। राज्यात चोरयेच्या घडणुकांनी भर पडत असा। कांय दीस पयलीं लिंगभाट पर्रा नागवा वाठारांत तिसरे फावटी चोरांनी नागनाथ महादेव देवळात चोरी केली। ही घडणूक ताजी आसतना शेनवारा रातच्या 10:30 वरांचेर मास्क घाल्ल्या चोरांनी पर्रा वाठारांतले एक घर फोडपाचो यत्न केलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण चोरांनी जनेलाचो हारसो फोडून जनेलाक आशिल्ले ग्रिल्स कटरान कातरपाचो यत्न करताले। इतल्यान घरान आशिल्ले चलयेन बोवाळ घालून शेजाराक एकठांय करपाचो यत्न केलो। चलयेचो आवाज आयकून चोरांनी घडणूक थळावेल्यान पळ काडली। उपरांत थळाव्यांनी पुलिशेक कळीत केले। पुलिसांनी घडणूक थळार वचून चोरयेच्या घडणुकीचो पंचनामो केलो। चोरयेची पुराय घडणूक सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कॅप्चर जाल्ली। ह्या आदाराचेर पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा।
गोंय गिरेस्त सांस्कृतीक दायज दर्या आनी रुचीक जेवणाक लागून फामाद आसा. तशेंच गोंय हे पर्यटन थळ आशिल्ल्यान खुबशे पर्यटक गोंय भोंवडे खातीर येतात. मात नेमांक पाळो दिनात. खासा करून हणजूण वागातोर दर्यादेगेर येवपी पर्यटक परफेक्ट फोटो काडपाच्या नादान स्वताचो जीव धोक्यांत घालतात. शिटकावणी फलक आनी तांबडे बावट्याक आडनदर करून घातक आशिल्ल्या सुवातींचेर वचून फोटो क्लिक करतात. वेगान येवपी ल्हारां उदकाचो खोल प्रवाह आनी अचकीत वाडपी भरती सुकती कडेन दुर्लक्ष करून फक्त कांय खिणां खातीर रोमांच आनी सोशल मिडियाचेर फोटो घेवपा खातीर जीव धोक्यांत घालतात. ह्या बेपर्वा वागणुकेक लागून दर्यादेगेर अपघाताच्या घडणुकांनी वाड जाल्ली आसा. हे फाटभुंयेर संबंदीत खात्यान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन दर्यादेगेर चडांत चड जीव रक्षक तैनात करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्ली आसा. आयतारा वाल्मिकी नायक हांची आम आदमी पक्षाच्या गोंय प्रदेशाध्यक्ष पदाचेर नेमणूक जाली. तशेंच नवो कार्यकारी अध्यक्ष आनी सरचिटणीसाची वळेरी जाहीर केली. आपाचे मुखेली अरविंद केजरीवाल आनी गोंय प्रदेशाध्यक्ष पदाचेर वाल्मिकी नायकाची नेमणूक जाल्ल्यान ताका परबी भेटयली. कांय दीस पयलीं अमित पालेकार हांकां आप पक्षान प्रदेशाध्यक्षाच्या पदावेल्यान काडून उडयले उपरांत पालेकारान आप पक्षांतल्यान भायर सरिल्लो. कोंकणीची चळवळ मुखार व्हरतना हे भाशेचो प्रचार आनी प्रसार जावपाची गरज आसा अशें मत आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी उक्तायलें. दिवचलचे पूत आनी कोंकणीचे म्हालगडे शणै गोंयभाव हांची देख घेवन दरेकल्यान वावर करचो असो उलो तांणी मारलो. बिंब परिवारा वतीन बिंब भतग्राम विशेशकांचो आयतारा दिवचले व्हडा दबाशान प्रकाशन जालें. ह्या सुवाळ्यांत प्रेमेंद्र शेट मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. ह्या सुवाळ्यांत बिंब मासिकाचे मुखेल संपादक दिलीप बोरकर हांचे सयत कोंकणी खातीर योगदान दिल्ल्या मानेस्तांचो सन्मान केलो. गोंयांत सध्या अभंग रिपोस्टाची चर्चा बरीच चल्ल्या. तुवें रैना मैदानाचेर अभंग रिपोस्ट ह्या सांस्कृतीक कार्यावळीक परवानो नाशिल्ल्यान 10 तारखेक उपजिल्लोधिकारी कार्यालयांतल्यान बंद उडोवपाचो आदेश दिल्ल्यान पेडणेकारांनी खर तिडक उक्तायली. दर्यादेगेर जावपी बेकायदेशीर इव्हेंटाक परवाने आसतात काय ही सगळी निमतां सूड घेवपाच्या नादान ही कार्यावळ बंद उडयल्या असो सणसणीत आरोप पेडणेकारांनी केला. जुव्या पुलाची सामकी वायट स्थिती जाल्ल्यान रेवणा जुवेच्या थळाव्या लोकांनी निशेध केलो. पुलावेल्यान येरादारी करप धोकादायक जाल्लें आसा. थळावो आमदार आनी सरपंचान दुरुस्तेच्या कामाक कळाव केला अशें थळावे सांगतात. मजगतीं पुलाचें काम सुरू करतले, नवो पूल बांदतले म्हणून तियेचो आमदार आनी मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी सांगलें.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या परीक्षा पे चर्चा 2026 या परस्पर संवादात्मक कार्यवाहीची 9वी आवृत्ती जानेवारी 2026 वर्सा जावपाची आसा। या कार्यवाहीत भारतभर आणि परदेशातले विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालक एकठांय येऊन परीक्षेच्या ताणाचेर चर्चा करतात आणि परीक्षा दर एकल्याच्या जिणेचो एक महत्वाचो भाग म्हणून मनयतात। ह्याच संवादात्मक कार्यवाही खातीर आता मेरेन जाल्ल्या नोंदणीचो आंकडो 3.50 कोटी परस चड जाल्ल्याचे उक्ताडार आयला। हातूंत 4 कोटी परस चड नोंदणी ऑनलायन पद्दतीन जाल्ल्याचे कळटा। फाटल्या वर्साच्या तुळनेत ह्या वर्सा हो आंकडो चड आसा खंय। फाटल्या वर्साच्या नोंदणी आंकड्यान गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डात आपले नाव केल्ले। देखून ह्याय वर्साच्या 9व्या आवृत्तीक बरो प्रतिसाद मेळिल्ल्यान परत एक फावट गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डात आपले नाव जोडटलो हातूंत दुबाव ना। सत्यात्तराव्या प्रजासत्ताक दिसाची मुखेल परेड बिटिंग रिट्रीटाची फुल ड्रेस रिहर्सल सध्या नेटान सुरू आसा। कुणकुणेचे शीं आसून लेगीत सध्या ही रिहर्सल कर्तव्य पथाचेर व्हड सुरक्षा वेवस्थे खाला सुरू आसा। शिस्तबद्ध पद्दतीन सैनीक हांगा परेडीची तयारी करतना दिसतात। राष्ट्रपतींचे बॉडीगार्डूय परेडीची रिहर्सल करतना पळोवपाक मेळटा। मजगती कर्तव्य पथाचेर पयलेच फावट लष्कराच्या रिमाउंट अँड वेटरनरी विंगाची जनावरां परेडीत वांटेकार जातली। हातूंत 2 बॅक्टेरियन उंट, 4 शिकारी सवणे आणि 10 मिलिटरी सुण्यांचो आस्पाव आसा खंय। भारतीय हवामान खात्यान उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण आयतार दिसाक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आणि चंदीगडात दाट धुके आसतले खंय। तशेंच फुडल्या कांय दिसां खातीर बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर, लडाख, गिलगिट बल्टिस्तान आणि मुझफ्फराबादात दाट धुके आसपाची शक्यताय उक्तायल्या। मजगती राजस्थान, सब हिमालयन, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडातूय धुक्याची स्थिती तशीच उरतली। मात ओडिशात कोल्ड वेव्हाची शिटकावणी दिल्या। तामिळनाडू, पुडुचेरी आणि करायकलात मात पावस पडपाची लक्षणां दिसून आयिल्ल्याचे हवामान खात्याचो अदमास आसा। अयोध्या धाम आणि पंचक्रोशी परिक्रमा मार्गाचेर मांसाहारी अन्नाच्या विक्री तशेंच पुरवणीचेर प्रशासनान पुरायपणान बंदी घाल्या। हॉटेलां, गेस्ट हाऊस आणि ऑनलायन फूड डिलिव्हरी कंपन्यांक हो आदेश लागू जातलो अशें कळटा। लोकांच्या भावना लक्षांत घेवनूच हो निर्णय घेतिल्ल्याचें कळटा। मातशे ह्या आदेशाक पाळो दिवचे ना तांचेर खर कारवाय जातली अशें प्रशासनान कळीत केल्लें आसा। वाडट्या बेरोजगारीक लागून सध्या देशभरात गुन्यांवकारी घडणुकांनी बरीच वाढ जाल्ली आसा। वचत थंय आता तरणाटे आड वटेन वचून पयशे कमोवपाच्यो पद्दती आपणावपाक लागल्या। ते भायर सायबर फ्रॉड केशींचोय आंकडो वाडला। कोलकाता पुलिसांनी अशाच एके कारवायेत सामान्य लोकांची फटवणूक करून प्रधानमंत्री मुद्रा येवजणेच्या नावाखाला लोन दिवपाचे आश्वासन करपी गँगाचो पर्दाफाश केलो। ह्या कारवायेत 5 जाणांक अटक करून तांचो तपास करप सुरू आसा। पुलिसांनी ह्या कारवायेत 8 मोबायल फोन, 6 कीपॅड मोबायल फोन जप्त केल्या। या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा।
दिल्ली सायबर सेलान व्हड कारवाय करून रीतसर पद्दतीन लोकांक वाहना खातीरचे लोन दिवन फटवणूक करपाचो धक्कादायक प्रकार उक्ताडार हाडलो. ह्या कारवायेत 3 जाणांक अटक करून फटींग आधार कार्ड, पॅन कार्ड तशेंच फटीचे ITR पुलिसांनी जप्त केला. त्या भायर 5 महागड्यो गाडयो लेगीत जप्त केल्यात. अटक केल्या 3 जाण आंतरराज्य टोळयेचे वांगडी आशिल्ल्याचे कळटा. फटीची आधार कार्डाचे रॅकेटाचो पर्दाफाश करीत बायोमेट्रीक आणि PVC कार्ड मशीनां जप्त केल्ल्याचे तपासात मुखार आयला. पुलिसांचो ह्या प्रकरणातलो फुडलो तपास सुरू आसा. ओडिशात खासगी एअरक्राफ्टाचो अपघात जाले उपरांत बरोच बोवाळ जाल्लो आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण इंडिया वन एअरलायनीची एअरक्राफ्ट द ग्रँड कारावान ही 9 सीटर एअरक्राफ्ट भुवनेश्वरासावन रुडकेलाक वचपाक भायर सरली. त्या वेळार ह्या एअरक्राफ्टात वट्ट 6 जाण आशिल्ले खंय. मात इंजिनात कसलो तरी बिगाड जाल्ल्या कारणान पायलटांनी मे डे म्हणत ही फ्लायट एका शेतात लँड केली. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. हे शेत एअरपोर्टावेल्यान फक्त 14 ते 15 किलोमीटर पयस आशिल्ले. या घडणुके विशीं म्हायती मेळटाच उजो पालोवपी दळान धांव घेवन प्रवाशी आनी पायलटांक सुरक्षीतरित्या भायर काडले. सध्या ज्या शेतात हे एअरक्राफ्ट लँड जाल्ले थंय नागरी विमान येरादारी महासंचालनालय आनी एअरक्राफ्ट एक्सिडेंट इन्व्हेस्टिगेशन ब्युरो पंगडान तपासणी केल्ली आसा. या घडणुके संदर्भातले सगळे तांत्रीक आनी कार्यकारी पुरावे तांणी एकठांय करून फुडल्या तपासा खातीर धाडून दिल्ल्याचें कळटा. सध्या दक्षिण आफ्रिकेत वेस्टर्न आनी ईस्टर्न केप प्रांतात वायल्ड फायर नेटान पातळटा. आता मेरेन सुमार 1 लाख हेक्टर जमीन लासून काबार जाल्ल्याचे कळटा. ह्या परिस्थितीचेर नियंत्रण हाडपा खातीर उजो पालोवपी दळ अपयशी थारिल्ल्याचे दिसून येता. उजो इतलो खर आसा की हेलिकॉप्टरान लेगीत उजो पालोवपाचो यत्न झुजा पावण्यार करून कांयच उपयोग जावंक ना. देखून थाव्यांक सादूर रावपाचो सल्लो प्रशासनान दिला. मजगतीं ही परिस्थिती नियंत्रणात हाडपा खातीर सगळे वटेनसून यत्न करप सुरू आसा. ह्या सगळ्याचो परिणाम थेट हवामानाचेर जावपाक लागिल्ल्याचेय दिसून येता. झोमॅटो, स्विगी आणि ब्लिंकिट सारखिल्या फूड डिलिव्हरी ॲप्सां विशीं गिरायक आणि डिलिव्हरी कामगारांमदी नाराजी वाढत आसा. लोकल सर्किकल्सच्या हालींच केल्ल्या सर्वेक्षणाप्रमाण 55% गिरायकांनी सांगलें ह्या ॲपावयल्यान जेवण ऑर्डर करतना रेस्टॉरंटात वचून जेवपा परस चड पयशे दिवचे पडटात. हाचें कारण म्हळ्यार ॲपावरवीं रेस्टॉरंटाक कडल्यान घेवपी 20 ते 30% चड कमिशन. हाचो थेट परिणाम गिरायकांच्या बोल्सांचेर जाता. ह्या सर्वेक्षणात देशातल्या 359 जिल्ह्यातल्या 79,000 परस चड प्रतिसादांचो आस्पाव आशिल्लो. हातूंत 61% दादले आनी 39% बायलां आशिल्ल्यो. हे सर्वेक्षण लोकल सर्किल्स प्लॅटफॉर्माचेर केल्ले आनी सगळे भाग घेवपी सत्यापीत नागरीक आशिल्ले. सर्वेक्षणात वांटो घेवपा खातीर लोकल सर्किल्साचेर नोंदणी करप गरजेचें आशिल्लें. नोकरी दिवपाचें आश्वासन दिवन म्यानमारात कांय भारतीय तरणाट्यांची फटवणूक जाल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या भारतीय तरणाट्यांक म्यानमारात नोकऱ्यांचे हायस दाखोवन आपोवन व्हेले आनी म्यानमारच्या शिमेचेर व्हरून तांचेर लैंगीक छळ करून तांकां बेकायदेशीर सायबर स्कॅमांनी वांटेकार जावपाची जबरदस्ती केल्ल्याचें कळटा. ह्या विशींची म्हायती संबंधीत प्रशासनाक मेळ्ळ्या उपरांत तांणी कारवाय करून वाटतं 27 भारतीय तरणाट्यांक परत देशात सुरक्षीतरित्या हाडपाक यश मेळयलें. ह्या प्रकरणाचो तपास सुरू आशिल्ल्याचें कळटा.
देशातल्या सुमार 44% शारांनी वायू प्रदूषणाक लागून व्हड प्रश्न निर्माण जाला. सेंटर फॉर रिसर्च अँड एनर्जी अँड क्लीन एअर हे संस्थेन सॅटेलाइट डेटाच्या मजतीन देशातल्या 4041 शारांनी PM 2.5 प्रदूषणाचेर संशोधन केले. संशोधनाप्रमाण मेघालयातले बर्नी हाट, दिल्ली आणि गाझियाबाद ही देशातली सगळ्यात चड प्रदूषित शारां आशिल्ल्याचे कळटा. या शारांनी प्रदूषणाचो प्रश्न 1-2 दीस न्हय तर वर्सभर असता. वाहनां, कारखाने आणि हेर कारणांक लागून हांगा सेगीत प्रदूषण असता. 2019 ते 2024 या काळात दर वर्सा उण्यात उणे 1787 शारांनी PM 2.5 ची पातळी थारायिल्ल्या मर्यादे परस चड असता अशा अहवालात म्हणला. भारतातली 44% शारां क्रॉनिक एअर पोल्युशन म्हळ्यार सेगीत वायू प्रदूषण या श्रेणीत येतात. त्या भायर ह्या शारांमधलो फक्त 4% शारांचो आस्पाव नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्राम हातूंत आसा. बदलते जिणेशैलीक लागून चुकीचो आहार, सोऱ्याचे अतिसेवन, तळिल्ल्या पदार्थांच्या सेवनात वाढ, स्थूलताय, हेपेटायटिस, दीर्घकाळ वखदांचे केल्ले सेवन आणि शारीरिक हालचालींचो उणावाक लागून लिव्हराच्या कार्यात बिघाड निर्माण जाता. मुळात लिव्हर हे कुडीतले एक महत्वाचे अवयव. मात हे अवयवाक विकार जाता तेन्ना आमकां कांय लक्षणां दिसून येतात. ही लक्षणां म्हळ्यार आमच्या कुडींतल्यान टॉक्सिन वेळचे वेळार भायर पडना, जाका लागून चड कश्ट करिनासतनाच कुडीक थाकाय जाणवता. थोडे जरी खाल्ले तरी पोट भरिल्ल्या सारखे दिसपाक लागता. हळूहळू खावपा पिवपाची इत्साच उणी जाता. लिव्हर जर नीट काम करिना जाल्यार पचन शक्ती बिगडटा, जाका लागून जेवल्या उपरांत मळमळप, ओंकपाक येवप अशें ह्या सारखी सामान्य लक्षणांकडे आडनदर करून चलचें ना. मजगती लिव्हरात बिगड जाल्लो आसत तर कांय प्रमाणात उजव्या वटेन सूज आयिल्ल्याचेय दिसून येता. मात हाचे कडेन गॅस जाल्ल्याचें समजून दुर्लक्ष करप जाता. लिव्हराक जाल्ल्या विकाराक लागून आमच्या कातीचेरूय ताचो परिणाम दिसून येता. कात आनी दोळे हळडुव्या रंगाचे दिसपाक लागतात. अमेरिकन आहार मार्गदर्शक तत्वाप्रमाण प्रौढ बायलेक दिसाक 25 ग्राम फायबर जाल्यार प्रौढ दादल्याक 35 ग्राम फायबराची गरज असता. चडशे फायबर फळां आणि भाजयांचे पासून मेळटा, पूण कांय भाजयांनी फायबर चड प्रमाणात असतात. तातूंत मुळा भाजी सगळ्यात म्हत्वाची असता. गाजर, बीट, गोड बटाट हे भाजयांचो आस्पाव भरपूर फायबर आशिल्ल्या भाजयांमदी जाता. ब्रोकोली, कोबी, कारातांनी व्हडा प्रमाणात फायबर असतात. फायबर हो पचूंक शकना असो कार्बोहायड्रेटाचो एक प्रकार. फास्ट फूड आणि प्रक्रिया केल्ले जिन्नस खाल्ल्यान चडशा लोकांक फायबर मेळना. हाका लागून बद्धकोष्ठताय, रोखडेच थकप आणि जिवान मोठे जावपाच्यो समस्या निर्माण जातात. फायबर भुरग्यांक वाडपाक मजत करता, रोग प्रतिकार शक्त वाडयता आणि वजन नियंत्रणात दवरपाक मजत करता. नव्या संशोधनाप्रमाण गोणेमुताविशीं धक्कादायक गजाल उक्ताडार आयल्या. गोणेमूत आशिल्ल्यांक स्मरणशक्ती विसरायेर पडपाची चड शक्यताय आसतली. हे भायर गोणेमूत आशिल्ल्यांक डिमेन्शिया लेगीत जावपाची खर शक्यताय अभ्यासांतल्यान उक्ताडार आयल्या. आंगांत साखरेचें प्रमाण चड वा कमी जावप हाचेर ह्या दुयेंसाचे चड परिणाम दिसून येतात. मजगती गोणेमुताचें प्रमाण चड असल्यार दोळ्यांक तशेंच लिव्हराकूय मार पडूं शकता अशें अभ्यासांतल्यान फुडें आयला. संवसारीक भलायकी संघटनेन उक्तायल्ल्या अभ्यासांतल्यान संवसारभर क्षयरोग म्हळ्यार TB हो संसर्गजन्य रोगाक लागून मरण आयिल्ल्याचो आंकड्यात पयल्या क्रमांकाचेर पावला. 2024 वर्सा अदमासाक 12.3 लाख लोकांक ह्या रोगान मरण आयला. फाटल्या वर्सा 10.7 दशलक्ष लोक क्षयरोगान दुयेंत पडल्या. तातूंत 58 लाख दादले, 37 लाख बायलो आनी 12 लाख भुरगे आशिल्ल्याची नोंद जाल्या. क्षयरोगाचो संसर्ग जाल्ल्या मनशा कडल्यान खोकली, शीक वा थूंक हाचे वरवीं हवेंतल्यान पातळटा आनी मुखेलपणान गुळामाचेर परिणाम जाता. तो आडम वा ताचेर उपचार करपाक मेळटात.